गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क आणि गोय नाट्य महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान शेनवारा सकाळच्या 10 वरांचेर फोंड्या म्हालांत आंतर महाविद्यालयान ओपन मायक सर्तीचें आयोजन केल्लें. ह्या सर्तीन पयलें इनाम डॉक्टर दादा वैद्य शिक्षण शास्त्रज्ञ महाविद्यालय फर्मागुडींतल्या तन्मया सहकारी हाका फावो जालें. दुसरें इनाम JVM's GGPR कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्सच्या मेजराज आकारकर हाका मेळ्ळें. जाल्यार तिसरें इनाम डॉक्टर दादा वैद्य शिक्षण शास्त्रज्ञ महाविद्यालय फर्मागुडींतल्या दिव्या शेणवी हाका फावो जालें. ही सर्त फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या परिशद सभागृहांत जाल्ली. हो जो जेलसी कॉन्सेप्ट आसा फूल तो आमच्या मदीं आंगान आसता आनी तेका जो आमची लायफ सायकल आसा सो तो एक जेलसी पार्ट आमची लायफ सायकल चलोवपाक एक चेनीचो मदलो जो खोडो आसता पळय न्ही तो म्हणजे जेलसी. तेच्या फुडलो आतां दुसरो विशय आसा तो हळडी कुकूम. हळडी कुकूम म्हटल्यार बायलांचो हुकूम. आमी अशें म्हणपाक जाता हळडी कुकूम म्हणजे बायलांचो हुकूम. जेन्ना हळडी कुकूम येता तेन्ना पाकीट करपालें म्हणपाचें. एकटो भुरगो येता मम्मी कडेन धांवत आनी म्हणटा मम्मा मम्मा पळय म्हाका 98% मेळ्ळी मिड टर्मान. मम्मी खुश सामकी ताजी बांगडुली कशी जाली तिचें तोंड. वा बरें आसा म्हजो पूत सामको हुशार म्हणपाक लागली. अरे पूण ते तुजो तूं फ्रेंड आसा पळय विशाल ताजी कितली रे पर्संटेज. ताजी गे ताजी 99.5 आयली म्हणटा. घे सुकी बांगडुली आशिल्ली ती सुकिल्ली शेवटी जाली तिचें तोंड. कित्याक जेलस जाली. अरे आपल्या भुरग्यांक 98 मेळ्ळें आनी ताका 99.5. विचित्र अशें तिका दिसपाक लागलें. मागीर इतल्यानूच तो भुरगो बोवाळ मारपाक लागलो. आवय आवय गे भितरल्यान जळपाचो वास आयलो म्हणपाक लागली. एका दिसलें आपल्याक म्हटलें म्हणून तिणें ताका कोकिला पेनाचो रिएक्शन दिलो. मागीर अगे भितर तुवें दाळ दवरला दिसता मातशी पळय मुगे वचपाक लागली. मागीर कितें जालें ते भुरग्याचें भायर वचपाचें बंद, खेळपाचें बंद, TV बंद, सगळेंच बंद. कित्याक तुवें विशालाक सायड घालपाक जाय, तुवें बरे पर्संटेज काडपाक जाय. जेलस जाल्ली कोण आवय, भोगपाचें पडलें कोणाक पुताक. आमी पळयतात की ओली सुकी हो विचार खंय आमकां दिश्टी पडटा. ल्हान ल्हान भुरगीं खेळत असतात, गांवांनी खेळत असतात. ती कितें करतात एक फातर घेतात, एका वटेन ताका दुखी लायिल्ली आसता आनी दुसऱ्या वटेन तें सुको आसता आनी तो फातर ती टॉस करतात. खंयची बाजू मेळटली हें पळोवपाक. खेळपा खातीर फुडें ती तो फातर टॉस करतात. थंयच ही ओली सुकी हो जो कॉन्सेप्ट आसा आमकां दिसून येता. तर म्हाका कितें दिसता की आमच्या दर एकल्याची जीण, दर एकल्याचें आयुश्य हो तो फातर जावन आसा आनी ताका बरी बाजू आसा, वायटूय बाजू आसा. दर एकल्याच्या जिणेन बरे अणभवूय येतात आनी वायट अणभवूय येतात. सुखूय आसता आनी दुखूय आसता.